म्हादई प्रकल्पाचो भाग आशिल्ल्या भंडोरा नाला वळोवपाच्या प्रकल्पाच्या 10 मुद्द्याचेर केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयान हो आक्षेप घेतिल्लो आसा। हो जो प्रकल्प आसा तो घनदाट जंगलांतल्यान वयता आणि या घनदाट जंगलात मोठ्या प्रमाणात वन्य प्राण्यांचो वावर आसा तो दिसून येतात। तेका लागून हो प्रकल्प जर झालो तर तेजो पर्यावरणाचेर आणि सजीव सृष्टीचेर काय परिणाम जातलो तेजो संबंधित विभागा कडल्यान अभ्यास करून घेयात आणि तेजो अभिप्राय आसा तो केंद्राक कळवा असे निर्देश केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयान दिले। त्यानुसार कर्नाटकान केंद्राच्या या युक्तिवादाक 104 पानांचे उत्तर धाडिल्ले आसात। तेंच्यांनी असे म्हटला की जो प्रकल्प आसा तो खंयच्याही संरक्षित क्षेत्र किंवा टायगर रिझर्व फॉरेस्टांतल्यान वचना। जरी हो प्रकल्प क्षेत्र आसा तो भीमगड वन्यजीव अभयारण्यापासून 1.44 किलोमीटर आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या 0.29 किलोमीटर अंतराचेर असलो तरी काळी व्याघ्र संरक्षित प्रदेश आणि राधानगरी वन्यजीव प्रदेशात हो भाग आसा तो येईना। तसेच जी भंडोरा नालो वळोवपाची जी पाईपलाईन आसा ती पाईपलाईन उन्हाळ्यात ती पूर्णपणे कोरडी पडटा। तेका लागून हो प्रकल्प आसा तो फक्त पावसाळ्याच्या दिसातच पाणी वळोवपाचो आसा। तसेच उर्वरित जे हंगाम आसा त्या हंगामात हे पाणी आसा ते थंयसरल्या वन्य प्राण्यां खातीर राखीव ठेवपाचे स्पष्टीकरण कर्नाटकान केंद्राक दिल्ले आसा।